सो तुमी तिगूय जाण रिले करून म्हाका दिसता कोणाक खबर नासतलें तितलें, पूण जे कोण खऱ्यांनी म्हाका दिसता ह्या स्पोर्ट्स फिल्डान जाल्यार फिटनेस हांकां खबर आसतलें की इम्पोर्टन्स कितलें जें तुमी आयज ज्या लेवलार पावल्या इंटरनॅशनल इव्हेंटार. करेक्ट. सो तुजी एज अ स्विमर तयारी कशी आशिल्ली? कारण इंटरनॅशनल इव्हेंट म्हणटकीर तशीच तयारी जाय पडटा इंटरनॅशनल लेवलाची. सो तुजी तयारी कशी आशिल्ली? करेक्ट आसा स्विमींग, बट म्हाजें कशें आसलें, आय वॉज नॉट रियली सारकें प्लॅनान नासलें की ह्या वर्सा करतलो. बट फिट्सवॅगर्स ग्रुपाचो आमचो कॅप्टन प्रमोद भाईन म्हाका फोन केलो ऑन माय बर्थडे 1 ऑक्टोबर, आनी ताणें सांगलें की अशें अशें आहा, आपल्याक स्विमर जाय. सो म्हाजी ट्रेनींग ऑन ऑफ आसली, स्विमींग करतालो हांव, बट आफ्टर 1 ऑक्टोबर आय टूक इट मोर सिरियसली. सो मातशें चड वॉल्यूम घातलो आनी फोकसान चड स्विम केली, सो दॅट बाकीची जी टीम आसली म्हाज्या बरोबर ती कम्पिटिटीव आसली. सो हांवेनूय तसो मागीर कम्पिटिटीव मातसो स्पिरीट हाडून ट्राय केलो की बरो टायम हाडपाक. पूण जेन्ना इंटरनॅशनल लेवलाचेर जेन्ना तूं पार्टिसिपेट करूंक वता तेन्ना ऑब्वियसली तुजी ट्रेनींग जावं तुजी स्टायल आसता तितून खूब चेंजीस करचे पडटा. कारण जेन्ना तूं स्टेट लेवल नॅशनल लेवल आसता तेका वेगळें आसता, त्या कंडिशन वेगळें आसता, पार्टिसिपंट वेगळे आसता, तेंचो स्टॅमिना वेगळो आसता. करेक्ट. इंटरनॅशनल लेवल म्हणटकीर तुका वन ग्रेड हायर वचपा पडटा. करेक्ट. सो ती तयारी कशी केली तुवें? 1 ग्रेड हायर म्हणपाक म्हणल्यार कितली ट्रेनींग केली तरी आमी मे बी खंय तरी आमी फाटीं उरता ते खावपाक जेवपाक एज अ गोवन. सो मे बी आनी मातशी डिसिप्लीन हाडली खाण जेवणान. सो जे जाय आमचे सपोर्टर्स जे आसात ग्रुपान, ते जे सांगतात त्या प्रमाणे डायटार कंट्रोल केलो आनी इंटरनॅशनली मातशें कम्पिटिटीव लेवलीचेर चिंतपाक स्टार्ट केलें की आमी कम्पीट करून मे बी आमी येवं शकता इन द फर्स्ट 3 एटलिस्ट. आतां आमी पळयता न्ही की गोंयांत जितले स्विमर्स आसात जे कॉम्पिटिशनाक देंवता जावं नॅशनल इंटरनॅशनल लेवलाक वता, ते ट्रेनींग गोंयांत घेयनात. खुबशे पळयल्या आमी जे गोंया भायर वचून ट्रेनींग घेता. करेक्ट. तुवें ट्रेनींग खंय घेतलें? आय एम नॉट अ प्रोफेशनल स्विमर असो ना. हांवें जस्ट 5 वर्सां पयलीं स्क्रॅचाच्यान स्विमींग स्टार्ट केली. सो आय एम व्हेरी थँकफूल टू आवर कोच इंद्रजीत खाडीलकर, जेंच्या कडेन हांव शिकलो स्विमींग. सो स्विमींग म्हाजें दर्यानूच स्टार्ट जालें डायरेक्टली, असो स्विमींग पुलान अशी करूंक ना. सो तो जो सकाळीं ट्रेनींग दितालो आमकां 1 वर किंवा 1.5 वराचें, सो दॅट ती खूब हेल्पफूल जाली. म्हणजे तेचो पॅकेजूच अशी आसताली की सगळे तुजे वर्कआउट्स बरे जाताले, भायर वचपाची अशी गरज पडूंक ना. सो स्टार्ट एज अ बिगिनर स्विमराच्यान स्टार्ट करून आमकां बरो सपोर्ट मेळ्ळो इंद्रजीत कोचा कडल्यान. सो एक अशी गजाल आसा की जेन्ना येदे व्हडले टायटल मेळटा, बाकीचे शेजारी बीन आहा तांकां तरी इम्पोर्टन्स कळटा, तुमकां आसता कारण तुमी ह्याच फिल्डांतले. बाकीच्या लोकांचो कसो पॉयंट ऑफ व्यू आसता जेन्ना अशें टायटल कितें येता तेन्ना? असो टायटल म्हणल्यार जो पर्यंत तूं खंय पब्लीश जायना तो पर्यंत तरी शेजाऱ्यांक कांय कळच ना. सो नो पॉयंट. अदर दॅन दॅट तुजें नॉर्मल कितें सोशल मिडिया, इंस्टाग्राम जालो, फेसबूक जालो, सो शेजाऱ्या पाजाऱ्यांक तेच्या थ्रू कळटा. बट एक्झॅक्टली तांकांय खबर ना आयर्नमॅन कितें, रिले कितें. तितून फर्स्ट येवप म्हणजे ताचो कितलो इम्पॅक्ट जावं कंप्लीट जावप कितलो इम्पॅक्ट, हेंची आयडिया तांकां आसना. तितूनूच आतां जेन्ना अशें एक इव्हेंट तुमी फर्स्ट आयले, फुडें एक मनशाक हें आसता की आपलो फुडलो स्टेप हो, आतां आपूण हांगा पावला, हेज्या फुडें आपूण आनी खंय पावतलो. सो अशें कितें बीन आहा तुजें? एज अ स्विमर रिलेन मे बी म्हाका चान्स जर दिलो जाल्यार मे बी अ रिले नेक्स्ट इयर. अदरवायज म्हाजो इंडिविज्युअल टार्गेट जर म्हणूंक गेलो जाल्यार म्हाका एक हाफ आयर्नमॅन परत करपाक जाय, म्हणजे फूल इंडिविज्युअल इव्हेंट जेतून स्विमींग, सायकलींग, रनींग तिनूय करपाक मेळटलें. सो तितून म्हाजो तरी टार्गेट आहा, लास्ट टायम मे बी 6 आवर्सान कंप्लीट केलें जाल्यार ते 5.5 वरांनी कंप्लीट करपाचो म्हाजो टार्गेट आसा. ओके. सो स्विमिंगा मागीर आतां सायकलींग. येस येस. ओके. सो सायकलिंगा खातीर आमचे कडेन श्रवण आहा. नमस्कार. श्रवण पर्सनली वळखता. येस. पयला तुका इवन नॅशनल गेम्सा खातीर सुद्दां तूं तयार जातालो तेंय पयलां. ह्या इंटरनॅशनल इव्हेंटा खातीर तुजी कशी तयारी आशिल्ली? सगळ्यात पयलीं देवाक नमस्कार. कोचिंग पर वीक 20 hours टू 25 hours पर वीक चालू आसता. म्हजो कोच चिन्मय केवल रमानी. आय एम रेसींग फॉर इकिपे टीम गोवा, आनी फिट्सवॅगर अप्रोच जाले
की आयर्नमॅन इव्हेंट पार्टिसिपेट जा. ट्रेनिंग इज कम्प्लिटली डिपेंड ऑन युअर ओन पर्सनल डिसिप्लीन. तू एक दीस फ्रेंडाची पार्टी हा यू कॅनॉट गो. एक दीस स्वताचो बड्डे हा रात्री जागरण केलें तुका 3 दीस अफेक्ट जाता. सो ट्रेनिंग जितले सिरियसली डिसिप्लीन घेतलो तितले तूं इव्हेंटाक खंयचो इव्हेंट आसूं, इंटरनॅशनल, स्टेट इव्हेंट, नॅशनल इव्हेंट, तितलो बरो प्रिपेर जातलो. सो ट्रेनिंग रायट फ्रॉम बिगिनींग लास्ट 3 वर्सां जाले. एवरी डे, एवरी फेस्टिवल जावं, चवथ जावं, दिवाळी जावं, माझी सायकल म्हज्या वांगडा आसता एंड ट्रेनिंग एवरी मॉर्निंग आय एम कंटिन्यूइंग विथ इट विदाउट फेल. ओके. जेन्ना तूं ह्या इव्हेंटाक तूं पार्टिसिपेट जालो, ऑब्वियसली तुका चॅलेंजीस आसतले. सो ते कसले कितें चॅलेंजीस आशिल्ले? चॅलेंजीस पर्टिक्युलर फॉर दीस इव्हेंट इज टेम्परेचर. कित्याक स्विमींग करून तो 8 पर्यंत भायर येता. सो फ्रॉम 8 to 10:30 जे टार्गेट दवरलेले फॉर सायकलिंग, यू हॅव टू फेस ह्युमिडिटी, जे कितें विंड डायरेक्शन आसा आनी क्लायमेटीक कंडिशन ऑफ गोवा. तितले आमी लकी आसा की आमकां इतले प्रॉब्लेम जावना बिकॉज गोव्यातलेच पार्टिसिपंट आहा. अदर दॅन दॅट देर वॉज नॉट सो चॅलेंजीस बिकॉज प्रिपेरेशन चालू आसता. खंयचो इव्हेंट आयलो वी आर ऑलवेज रेडी फॉर इट. आणि श्रवण, म्हाका एक सांग, नॅशनल गेम्साकूय तुवें तयारी केल्ली, येस. आतां हेकाय तयार केल्या. सो कशा तरेचे चेंजीस हाडले तुवें जेन्ना ह्या आतां आयर्नमॅनाक तूं तयार जातालो तेन्ना? चेंजीस जशें योगेशान म्हटलें, जेवण इज द प्रायमरी सोर्स ऑफ युअर ट्रेनिंग. तूं जेवणाचेर तुज्या जिबेचेर कंट्रोल ना, तूं विसरून वचा तूं कितें बरो परफॉर्म करतलो. सेकंडली युअर ट्रेनिंग, जशें तुमकां कोच दिता, वॉट एवर कोच सेज यू हॅव टू परफॉर्म अकॉर्डिंगली. सो ह्यो 2 गोश्टी कोणी मॅनेज केलो जाल्यार आय डोंट थिंक इट इज सो डिफिकल्ट टू परफॉर्म इन एनी इव्हेंट. तितूनूच जेन्ना लोक अशे इंटरनॅशनल इव्हेंटाक पार्टिसिपेट म्हणटा तेन्ना थोड्यांचें अशें आसता की सायकल जी आसता, सायकलीन वेगवेगळे वेरीज आसता. थोडे म्हणटा आपूण इतक्या लाखाची हाडली, तितक्या लाखाची हाडली. खरें हेजो कितें फरक पडटा जेन्ना अशा इव्हेंट्सांनी देंवता तेन्ना, पार्टिसिपेट जाता तेन्ना? पर्सनली विचारल्यार सायकलिंग इज सेकंडरी, युअर पर्सनल फिटनेस इज फर्स्ट. तूं पर्सनल फिट ना आनी तूं एक 20 लाखाची सायकल घेवन उतरला, डजंट मेक सेन्स. सो पर्सनल फिटनेस, पर्सनल डिसिप्लीन एंड तूं तुज्या बॉडीक कितलो स्ट्रॉंग करता ते इम्पॉर्टंट आहा. सायकलिंग ऑर एनी इक्विपमेंट कम सेकंडरी. ओके. सो सायकलिंगा मागीर रनिंग जो फायनल म्हाका दिसता. सो दोग जाणांचें आमी आयकलें की तेंचें ट्रेनिंग कशें आशिल्लें. तुवें तुज्या भितर कितें बदल हाडलो ह्या इव्हेंटा खातीर? फर्स्ट ऑफ ऑल देवाक दिनवासता फॉर दीस ऑपॉर्च्युनिटी एंड थँक्स टू फिट्सवेगर ग्रुप ऑपॉर्च्युनिटी दिली म्हणून. अशें ना की हांवें स्पेशल कांय करूंक वचोंक ना. ट्रेनिंग चालू आसली. 2 months बॅक आय वॉज ऑन कॉन्ट्रॅक्ट. आय वॉज वर्किंग एज अ पी टिचर म्हणून कामाक आसलो हांव. सो ऑन एंड ऑफ जाताली ट्रेनिंग, तितली फूल ऑन नासली. सो जेन्ना तेंच्यांनी सांगलें म्हाका, फिट्सवेगर ग्रुप अप्रोच जाले, सो तेंच्यांनी सांगलें तूं रनिंग करता? ओके म्हटलें. कांय क्वेश्चन करूंक ना. ओके धांवता म्हटलें. फर्स्ट टायम न्हू आनी इतलो व्हडलो इव्हेंट, सो इट इज एन ऑपॉर्च्युनिटी, ना म्हणचो ना, धांवता म्हटलें. सो इवन दो ट्रेनिंग चालू आसली बट ट्वायस अ वीक कसो बीन करतालो. बट फर्स्ट म्हणजे कॉन्ट्रॅक्टा पयलीं, स्कुलान वर्क करच्या पयलीं तेन्ना म्हाजें हें आसलें आनी ट्रेनिंग चालू आसली म्हाजी. सो मागीर आफ्टर द कॉन्ट्रॅक्ट गेट्स ओवर मागीर तेंच्यांनी सांगलें, अप्रोच जालें, आतां ट्रेनिंग करूंकूच जाय. इंटरनॅशनल इव्हेंट, पार्टिसिपंट आसतलेच. इवन दो टीम आहा स्ट्रॉंग, मिनींग खबर आसली टायम तर कॅल्कुलेट करूंक गेलेलो आमी लास्ट इयरचो इफ तर कंपेर केलेलो, आमी टॉप 3, टॉप 5 पडटाले. सो वाय नॉट गिव इट अ पुश. सो हांवें चिंतलें की येतलेंच चिंतलें, मिनींग हांवें चिंतलें येतलेंच आमी. योगेशाक पासून सांगलें येता रे, जिखता रे आमी म्हटलें. सो इवन ट्रेनिंग मागीर आफ्टर 1 ऑक्टोबर, फ्रॉम 1 ऑक्टोबर कांय स्पेशल करूंक वचोंक ना. खबर आसली एज पर तेंच्या एक्सपिरियन्सा प्रमाणे तेंच्यांनी सांगलें अरावंड आफ्टर 10:30 तुजो रन स्टार्ट जातली. सो इट वील बी लायक टू सनी, टू ह्युमीड. सो इवन हांव मॉर्निंग ट्रेनिंगाक वयतालो, इवनिंग ट्रेनिंगाक वयतालो. मॉर्निंग आफ्टर 8 ट्रेनिंगाक वयतालो आनी इवनिंग्स लायक आफ्टर 3-4 त्या टायमार ट्रेनिंग चालू करतालो म्हाजी. तांच्यांनी दोगांनी एक गजाल मेन्शन केली, डायट. सो तितून तुवें कितें चेंजीस केले? कारण तेंच्यांनी डायट, हय, हेका केला तांच्या तितून तुजें कशें? डायट म्हणल्यार आतां स्पेशल तर करूंक गेलो जाल्यार ताका मिनींग एक्सपेन्सूय आसता. सो वॉट आय डीड वॉज मेंटेन दवरलो हांवें
कितें कांय स्पेशल एड करूंक ना, भायलें कितें एड करूंक ना, जें कितें घरान जाता आनी मिनींग जें कितें म्हाका इफेक्टीव जातलें तें नॉलेज आहा म्हाका डायटाची कितें बारीक वयर सकयल कितें, बट नॉट मिनींग कितें म्हणटा तें भायल्या वाटेन वेरीन कितें लोकली कितें अवेलेबल आहा, सो तितूनूच मेंटेन दवरलो हांवें, कितें स्पेशल घेवंक वचोंक ना. एक्सपेक्टेड आशिल्लो जो रिजल्ट जालो तो. एक्सपेक्टेड जालोच मिनींग चिंतलेलें पोजिशन काडटलेच म्हणून, इवन योगेशाकूय म्हणलें पयलीं सांगल्या ते भशेन, योगेशाकूय म्हणलेलें जिखता रे आमी म्हटलेलें, बट कितलें पोजिशन येतालें तें खबर नासलें. जिखता रे आमी हें म्हटलेलें तें शुअर आहलें. ओके. एकामेका कडेन तुमकां तिगांय म्हणटा सो कॉर्डिनेट करपाक कितें प्रॉब्लम जालो, कारण तिगूय वेगळ्या स्पोर्ट्सांतले अशें एकठांय येवन जेन्ना रिले खातीर तुमकां आतां करचें पडलें, सो थंय कसल्यो चॅलेंजीस आयल्यो बीन तुमकां, की अशें आसता की एकटो चुकलो जाल्यार दोग जाणांक त्रास जाता, ही गजाल अशी आसता रिले म्हणटकीर. करेक्ट. सो अश्यो कितें चॅलेंजीस बी आयल्यो? आदी म्हणल्यार स्विमींग. सो इट इज अ इंडिविज्युअल स्पोर्ट, सो प्रत्येकाक आपली जबाबदारी करपाक जाय. सो म्हाका जो पर्यंत उदकांतल्यान हांव भायर सरूंक ना तांकां कांय करूंक मेळचें ना. सो म्हाका उदकांतल्यान भायर सरूंक जाय आसलो बेगींतल्या बेगीन, ताका सायकली वयलो देंवोंक जाय आसलो बेगींतल्या बेगीन, आनी ताणें रन फिनीश करपाक जाय आसलो. सो बेजिकली कॉर्डिनेशन असो कांय ना, स्ट्रॅटेजी इतलीच आसली की इतलो टायमान बाबा आमी ट्राय करतले. सो इतल्या टायमान तूं भायर यो आनी आपल्याक दी, कित्याक जितलो बेगीन हांव भायर सरतलो तितलें ताका मातशें इजी जातलें, तितलें वत कमी मेळटलें ताका वत कमी मेळटलें. तितली स्ट्रॅटेजी आनी प्लॅनिंग आसली. ओके. सो जे व्युवर्स पळयता तांकां कितें सांगतले तुमी, जेन्ना कारण तितलो अवेरनस ना, आयर्नमॅन जो इव्हेंट आसा तितलो ताचो अवेरनस ना गोंयान. इवन जेंकां खबर आसा तुमी खंयच्या लेवलार पावला तांकां खबर आहा, पूण ज्या लोकांक त्या इव्हेंटा बद्दलूच खबर ना जाल्यार तांकां तेजो तितको इम्पॉर्टन्स खबर आसचें ना. सो म्हाका दिसता त्या लोकांक तुमी कितें सांगशात, अशे जे लोक आसात जेंकां खबर ना की तुमी आयज खंयच्या लेवलार पावल्या, ज्या इंटरनॅशनल लेवलाचेर लोक पावपाक आतुरत आसा, आनी कितलेशे कंट्रींतले वेगवेगळे कंट्रींतले लोक गोंयान पावता, थंय गोंयकार भुरगे फर्स्ट येता. सो म्हाका दिसता हे जे लोक पळयता तांकां तुमी कितें सांगतले? घरांतल्यान भायर सरा, जग खूब मोठें आसा. घरान रावन मोबायल गेम खेळण्यापेक्षा जसे आमचे फिट्सवेगर ग्रूप आसा जे खुबश्या भुरग्यांक एनकरेज करता, सपोर्ट करता, तर भायर सरल्यारूच खुबश्यो गजाली जगान कितें चालू आसा त्यो कळटल्यो. नाल्यार घरा रावन मोबायल गेम खेळून कांय कळचें ना. आनी अंदूचो जो इव्हेंट हांवें केल्लो आयर्नमॅनाचो, हो स्पेशली आमचे नॉर्थ गोवा कलेक्टर आसा मॅडम स्नेहा गित्ते IAS, तांणी स्पेशली म्हाजो नांव रिप्रेझेंट केल्लो. सो हो जो इव्हेंट हांवें केल्लो आसा तो तांच्या माध्यमातून हांवें रिप्रेझेंट केल्लो आसा नॉर्थ गोवा कलेक्टरेट. तशेंच आमच्या बरोबर बिचोलीमचे मामलतदार आसा प्रवीण गावस, आनी म्हाच्या बरोबर आमच्या आनी एक स्टाफान म्हणजे आमच्या एक सुपेरियरानूय ह्या शर्यतीत भाग घेतलेलो विदीन शॉर्ट पिरियड ऑफ टायम्स ऑफ ट्रेनिंग. तांचें नांव आसा ईश्वर मडकयकर, आनी ते पणजे एज अ डेप्युटी कलेक्टरेट म्हणून काम करता. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.